गोंयभर लायटीच्यो भुंयगत केबली घालपा खातीर 350 कोटींची वर्क ऑर्डर दिल्या। लायटीची उपकेंद्र आनी फिडराचें काम हातान घेतिल्ल्याचें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगलें। केंद्र सरकारानूय ह्या खातीर 249 कोटी रुपया मंजूर केल्ल्याचें सुदिनान ह्या वेळार सांगलें। पालिका वाठार तशेंच शारी वाठारांत ही कामां हातान घेतिल्ल्याचें तांचें म्हणणें आसा। गोंयांत 350 कोटीची अंडरग्राउंड केबलिंग वर्क इन्क्लुडिंग स्ट्रेंथनिंग ऑफ फिडर आणि आमची जी सबस्टेशनां हें काम आमचें चालू जालें। त्यानंतर जवळ जवळ सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे 249 कोटी आमकां अंडरग्राउंड केबलिंगाक सँक्शन जाल्या। तातूंत मोडिफिकेशन आसा आनी स्ट्रेंथनिंग ऑफ फिडर आनी सबस्टेशन आसा आनी ST लायन ज्यो आसा त्यो स्ट्रेंथनिंग करपाचें आसा। तेंय काम आमी टेंडरींग प्रोसेस केलें आनी जवळ जवळ 220 कोटीची टेंडरां आज बसून आमी काडली। म्हाका खूब आनंद जाता। ह्या शिवाय जे म्युनिसिपालिटी एरिया आनी अर्बनायज एरिया आसा तातूंत अंडरग्राउंड केबलिंग ST लायनाचे आमी घेवपाची सुरवात केल्ली आसा आनी जवळ जवळ 80 कोटीची कामां आमी टेंडरींग प्रोसेसाक घातली। आतां ही कामां जेन्ना एक्झिक्यूट जातली तेन्ना आमकां रस्ते फोडचे पडटले। एक 20 मिटर आमी ती भितर घालता, त्याचेर सँड घालता आनी परत रस्तो पॅक करता। हो जो ट्रेंच आमी मारता तो सादारण 30 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर, दॅट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। डेप्थ इज 1.1 to 1.2। आता हे सगळें करता आसतना जी माती काडटा ती रस्त्यार पडटा। त्या खातीर म्हजो रिक्वेस्ट लोकांक की हो त्रास जर तुमकां बरी लायट बरे गोश्टी जाय जाल्यार हो त्रास लोकांनी भोगचो पडटलो।